नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तसेच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्धा म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया. सगळ्यांत पयलीं वचूया आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर हाच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट. फोंड्या जी म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीचे जे नगराध्यक्षाची निवड जी आसा ती आतां जावपाची आसा. म्हणजे फाटले जुलय म्हयन्यान जो एक्झिस्टींग नगराध्यक्ष आशिल्लो आनंद नाईक तेजी खंय तरी तेजो टर्म सोंपलो. म्हणजे तेजे जो इंटरनल करार जो केल्लो इंटरनल जे तेंचे भितर जे तेंचे इंटरनल एग्रीमेंट जो जाल्लो ते प्रमाणे जुलय म्हयन्यान तेंचो टर्म सोंपलेलो आसा. आनी तशेंच फोंड्या जी म्युनिसिपालिटी आसा तेंचे सगळे जे कावन्सिलर आसा तेंचे बरोबर दामू नायक हो फाल्यां मिटींग घेवपाचो आसा. आनी ह्या मिटिंगेक अशें आयकूंक येता की बीजेपी वटच्यान जो विरेंद्र धवळीकर म्हणून आसा तेजें नांव फुडें येता. आनीक हितून भितर आमकां इंटरनल बीजेपी मदींच पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा की रवी नायक जो आसा रवी नायकान तसोच आपलो एक मनीस फुडें काडलेलो आसा. तेजें नांव आसा रुपक देसाय. सो रुपक देसायाचें नांव रवी नायकान काडलेलें आसा. आनी हितून भितर खंय तरी आमकां इंटरनल पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा. आतां हे जे पॉलिटिक्स आसा ते बीजेपी कशें हँडल करतली हें पळय सारकें आसतलें. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. फोंडे पालिके भितर नवो नगराध्यक्ष कोण जातलो हें पळोवपाचें आसतलें. एक इंटरनल पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा बीजेपी भितर की थळावो आमदार रवी नायकान आपलो मनीस रुपक देसायाक फुडें केला जाल्यार बीजेपी वटेन विरेंद्र ढवळीकार ताका बीजेपी फुडें करता. आतां हाचे मदीं दोगांय मदीं बीजेपीची जी पक्ष श्रेश्ठी आसा ते कोणाक पसंती दिता ते पळोवचें पडटलें. फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. हणजुणा आनी हडफडे जे रस्ते आसा तांची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. आनी पावसान थंय ते रस्त्यांचे सारके जी गटारां आसा ती नितळ करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक तुंबतालें आनी तातूंत रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक खूब येरादारी करपाक त्रास जाताले. देखून हाची दखल घेवन दोनूय वाठारांतले पंचायत वांगडी जे आसा तांणी आयज जोड पळोवणी करून हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची तांणी आश्वासन दिल्लें आसा. देखून पावस सोंपतकीर रोखडेच ते कामाक हात घालतले आनी लोकां खातीर लोकांच्या घरांनी जे उदक गेलां तांचें जें लुकसाण जालां ते फुडल्या वर्सा जावचें न्ही अशी तांणी खात्री दिल्ली आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. कलंगूट हंजूट वाठारांतच न्ही जाल्यार पुराय गोंयभर रस्त्यांची चाळण जावन रावल्या. दिसपट्टे जे यो वच करतात तांकां बरोच त्रास जाता. आतां सरकार केन्ना ह्या रस्त्यांचें डांबरीकरण करता ते पळोवचें पडटलें. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडल्यान ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोंयकारांच्या जेवणातलो म्हत्वाचो घटक आशिल्लें नाल्लाचें उत्पादन वेगवेगळ्या कारणाक लागून देंवलां. ते म्हणल्यार कांय कडेन आतां सत्तरी सांग्या केप्यां वाठारांत जें नाल्लाचें उत्पादन आसा तें देंवलां. कारण जे माकड आसा किंवां जी खेती आसा ती सगळीं रानवटी जनावरां त्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान नाल्लाचें उत्पादन देंवलां. आनी ते खातीर नाल्ल जे आसा ते भायल्या राज्यांतल्यान म्हणल्यार कर्नाटक केरळ आनी तामिळनाडू नाल्ल आयात करचे पडटात अशी म्हायती जो शेतकी खात्याचो संचालक आसा संदीप फळदेसाय हांणी दिलेली आसा. आनी दर दिसा खंय 60,000 नाल्ल ह्या राज्यांतल्यान आयात करतात. आनी ही सविस्तर बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच फाटल्या 12 ऑगस्टाक मंगूल वाठारांत एक गँग वॉर जाल्लो आनी तातूंतल्यान पुलिशेन सुमार 20 जाणां परस चड जाणांक अटक केली. आनी अटक केल्ल्या मदल्या एकल्याक आयज दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान ताचो जामीन मंजूर केला. ताचें नांव जावन आसा दीपक कट्टीमणी. सो हेका जामीन मंजूर केल्लो आसा. आनी तिसरी बातमी ती म्हळ्यार
जे पयरूच केंद्रीय रेल्वे मंत्री जो आसा अश्विनी वैष्णव तांणी स्टेटमेंट केल्लें की हॉस्पेट ते वास्को द गामा मेरेन जे रेल्वे रुळाचें दुप्पेटीकरण आसा ते कोळशाच्या येरादारी खातीर जावपाचें आसा अशें तेणी घोशणा केल्या. हेच्या वयल्यान आपान मुख्यमंत्र्याचेर खर टिका केल्या आनी तेणी सांगलेलें की आदले जे मुख्यमंत्री आसात जे सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर तांणी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज केल्लो आनी पूण मुख्यमंत्र्या भितर काप आसतात, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता भितर काप आसतात ना की ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचें कशें. कारण म्हणल्यार हो प्रकल्प आसा तो अदानी ग्रुपाचो आसा आनी ते कोळशाची येरादारी करपा खातीरच हो प्रकल्प हाडटात अशे तरेचो आरोप तांच्यांनी केल्लो आसा. तर ह्यो सविस्तर बातमी तुमी आयच्या सादाच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. गोंयांत नाल्लाचें उत्पादन कमी जालें ही अजापा सारकी गजाल आसा. कित्याक गोंयच्या दर एका वाठारांतल्या दर एका घरा सामकार एक 4-5 माड तरी आसतातच आनी हे माड ते जे लोक आसात तांची गरज भागयता, म्हणजे तांकां जे वर्साक जे नाल्ल लागतात ती गरज हे माड पुराय करतात. तरी आसतना गोंयांत नाल्लाचें उत्पादन देंवलां ही अजापा सारकी गजाल आसा. खेत्यांचो उपद्रव आसाच ते भायर आनी नाल्लाच्या उत्पादनांचेर कित्याक लागून परिणाम जाला काय हाचेर सरकारान सोदोवर करून नाल्लाचें उत्पादन वाडोवपाचेर भर दिवपाक जाय ही म्हत्वाची अपडेट तुमी 7 वरांचेर पळयात. फुडें वचुया ऐश्वर्या केरकर हाच्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. उत्तर गोंय पुलिशेन ऑपरेशन फ्लश आउट ह्या मोहिमे खाला गुळे वखदां तस्करी आणि बेकायदेशीरपणान राबितो केल्या विदेशी नागरिकांचेर खर कारवाय केल्या. हातून गोंय पुलिशेच्या गुळे वखदां विरोधी पंगडान वट्ट 17.63 लाखाचो ड्रग्स जप्त केल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकरणांत उत्तर गोंयच्या 5 पुलीस स्टेशनाचेर सुमार 7 गुन्यांव नोंद जाल्यात. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार प्रियोशा दत्ता नायकान चवथी निमतान आंब्याचे कात्यांचो वापर करून एक आकर्षक सजावट तयार केल्ली आसा. तशेंच ताचे खातीर ताणें सुमार 4.5 ते 5 हजार आंब्याच्या कात्यांचो वापर केल्लो आसा. हाचो खास रिपोर्ट आमी केल्लो आसा तो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत तुमी पळोवचो. सो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. सविस्तर ज्यो अपडेट्स आहात त्यो 7 वरांचेर पळयात. ही न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.